देशभर आणि गोंयातूय भाजपाच्या 46व्या स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो। पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, ज्येष्ठ फुडारी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आणि तिसवाडीतले सगळे आमदार हजर आशिल्ले। मात पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची मात अनुपस्थिती। दामू म्हणटा बाबूश पणजेत ना, मात बाबूशाची मिरामार आपल्या ऑफिसात वेगळी कार्यावळ चालू आशिल्ली। बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा म्हणून परतून चर्चांक नेट आयिल्ली आसा। पेडणे भाजप मंडळ आणि आदलो आमदार बाबू आसगांवकार यांच्या मदीं तशे मतभेद नात। आता आपणे कामां केल्यांत ताणें करूंक ना हे उमेदवार म्हणून कोणीय उलयत अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो आनी खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हणून दामू सांगता। पेडणे भाजप मंडळ आनी बाबू आसगांवकार यांचे मदले कोफुसांवाचे फाटभुंयेर दामू उलयतालो। गोंयांत भाजपाचे वाटचालीत आदले फुडारी पदाधिकाऱ्यांचे व्हड योगदान आसा। तांचें काम आमी केन्नाच विसरपाक शकना अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें। अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर राजकारण म्हत्वाचें आसा अशें विधान श्यामा प्रसाद मुखर्जीन केलें। हें आमी केन्ना विसरूंक ना। तशेंच भाजप फुडले 100 वर्सां उरतलो देखून कदंबा पठाराचेर नवे भाजपाचें मुख्यालय उबारता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 46व्या भाजपा स्थापक दिसा सांगलें। शिरगांवचे लयराई देवीच्या जात्रेक राज्योत्सव दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक देवस्थानच्या महाजनांनी विरोध केला। राज्योत्सवाची घोषणा करचे पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक विश्वासात घेवंक ना असो महाजनांनी दावो केला। नवे शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशा सुमार 7 एप्रिला सावन 4वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे नवे शैक्षणिक वर्सा सोमारच्यान शाळा सुरवात करपाक पुरायपणान तयार आशिल्ल्याचे शिक्षण खात्याचो संचालक शैलेश जिगणे हांणी सांगलें।
रामनामाच्या जयघोषात पुन्हा गोयभर भाविकांनी रामनाम म्हणत भाषण मनयली। श्रीरामाच्या देवळांनी श्रीराम जन्म मुहूर्तात श्रीराम लल्लाची मूर्ती पाळण्यात घालून भाविकांनी पाळणा गीतं गायली। धार्मिक विधींसहित देवळांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले। पुऱ्या देशासहित गोंयात लेगीत भाविकांनी रामनाम म्हणत भाषात आणि उत्साहात मनयली। नवे मांडवी पुलावयल्यान रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा। बेगीनच हे काम पुराय जातले आणि हो पूल येरादारी खातीर उक्तो जातलो। रस्त्याच्या दुरुस्तेक लागून 27 तारखेर हो पूल सगळ्या तरेच्या वाहतुकी खातीर बंद केल्लो। पाच एप्रिलाक गुजरातातल्या वलसाड पुलिसांकडल्यान कोलवाड पुलिसांक धक्को दिवपी म्हायती मेळ्ळी। राजस्थानातलो प्रल्हाद सिंग हो आरोपी 17 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन चलयेचें अपहरण करून गोंयच्या वाटेर आसा म्हूण कोलवाड पुलिसेच्या कानार घालें। ताबडतोब कारवाय करीत कोलवाड पुलिसांनी आरोपी आनी चलयेचो सोद घेवपाक सुरवात केली। मजगतीं कोलवाड पुलिसांनी थिवी रेल्वे स्टेशना लागीं चलये सकट आरोप्याक अटक केली आनी फुडले चवकशे खातीर गुजरात पुलिसांच्या सुवादीन केली। वेडेकोटमी पंचायतीच्या मैदानाचेर फुटसल ग्राउंड जावचो ना हे विशीं आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत थाराव पास जालो। फुडले ग्रामसभेत ह्या फुटसल ग्राउंडा खातीर दुसरी सुवात जाहीर करतले अशें वेडेकोटमी पंचायतीचे सरपंच भूपेंद्र देसाई हांणी सांगलें। खेळा मैदानाचेर फुटसल ग्राउंड नाका असो विरोध कांय दिसा पयलीं थळाव्यांनी केल्लो। खेळा मैदानाचेर हो फुटसल ग्राउंड उबारलो जाल्यार खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली अशेंय मत थळाव्यांनी उक्तायलें। एक फाटभर आयतारा खासा ग्रामसभा जाली। गोंयभर भाजप स्थापना दीस मनयलो। भाजपाचे मंत्री आमदारांसयत राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयांत भाजपाचो बावटो उगयलो। तशेंच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या घरांत भाजपाचो बावटो उगयलो।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. जीवनदान हे श्रेष्ठ दान. रॉकी डिकोस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन राना खात्यान राना अधिकारी ह्या पदाचेर काम करतात. जेन्ना सावन ते सेवेत रुजू जाल्ले तेन्ना सावन तांच्यांनी कितल्याशाच प्राण्यांक जीवदान दिले. हे काम फक्त जनावरांक जीवदान दिवपा मेरेन सीमीत ना, तर ह्या जनावरांकडल्यान लोकांचो जीव लेगीत वाटायला अशें रॉकी डिकोस्टा हांणी सांगलें. हत्ती आनी वाघ सोडून सगळ्या जनावरांक वाचयला, तशेंच तांचेर उपचार करून रानांत सोडले. ह्या कामा खातीर खंयच प्रशिक्षण घेवंक ना. ल्हानपणा सावन आपल्याक ह्या कामाची आवड आशिल्ली अशें ताणें नव्यान सांगलें. राजधानी पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसा. तेच प्रमाण राजधानी नितळ दवरपा खातीर दर वाठारांत कोयराचे डस्टबीन दवरला. मात त्या कोयराच्या डस्टबिनाचो लोक खऱ्यांनीच वापर करतात का असो प्रश्न पडटा. कारण म्हळ्यार दर वाठारांत महापालिकेन कोयराचे डस्टबीन दवरला, मात कांय लोक डस्टबिनान कोयर उडोवचो सांडून तो भायर उडयता. ताका लागून वाठारांत दुर्गंधी पातळटा. तळ्यार उडयल्लो कोयर गोरवांक खातना दिश्टी पडटा. तशे तरेन तळ्यार कोयर उडोवप्यांक महापालिकेन दंड घालचो अशी मागणी पणजेच्या कांय नागरिकांनी केल्या. दुमाशे गावातलो पारंपारीक वाटेवयलो साखो कोसळपाच्या वाटेर आसा. ताका लागून सध्या लोकांक जीव मुठीत धरून ह्या साकवा वयल्यान यो वच करचें पडटा.
सध्या गोंय तापता. तापमानाचो पारो परतून एकदा चडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर 9 एप्रिल सावन तापमान वाडपाचो येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला. कांय दिसां खातीर वातावरण उश्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा. तेन्ना लोकांनी जाता तितली शीतपेयां, उदक आनी गर्मी उणी करपा खातीर फावो तशी फळां खावन पिवन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. वाडट्या गरमेत कुडीत उदकाचें प्रमाण कमी जावन डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना अशा वेळार टेट्रापॅकात मेळटात ते ज्यूस पिवच्या बदला फ्रेश वा ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाक पसंती दिवप बरें. ताज्या फळांचो ज्यूस पिल्यार आंगात गरजेचें हायड्रेशन आनी उर्जा मेळटा. जाका लागून वाडट्या उश्णतायेचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. ताज्या फळांचो ज्युसाचें सेवन केल्यार शरिराक म्हत्वाची पोशक तत्वां, अँटीऑक्सिडंट्स, विटामिन्स आनी मिनरल्स मेळटा. जाका लागून आमच्या कुडींतले उदकाचें प्रमाणूय कमी जायना आनी गरमेत शरिराक दीसभर घटमूट रावपा खातीर मजत जाता. च्या विशीं जायते गैरसमज आसात. च्या पिल्यार तोंड काळें जाता वा ओठ काळे जातात अशे कांय समज आसात. तशेंच चड च्या पिल्यार बायलांक ल्हानपण जाता अशेंच म्हणटात. च्या, कॉफी वा जायत्या पेयां मदीं कॅफिनाचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत आसता. कॅफिन ल्हवू ल्हवू आमच्या जिविताचो एक अभिन्न घटक जावपाक लागला. जायते जाण दिसांतल्यान 4 ते 5 फावटी च्या आनी कॉफी पितात, जे भलायकेक बरें न्हय. चड प्रमाणांत च्या पिल्यार प्रजनन क्षमतायेचेर वायट परिणाम जाता अशें जायत्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां. भलायकी तज्ञांच्या मतान दीसभर 200 मिलीग्राम कॅफिन सेवन केल्यार तुमच्या प्रजनन क्षमतायेचेर कसलोच परिणाम जायना. ते पुरायपणान सुरक्षीत आसा. पूण 300 मिलीग्रामा परस चड कॅफिन घेतल्यार ताचो प्रजनन क्षमतायेचेर गंभीर परिणाम जावं येता. चड च्या पिल्यार बायलांक गुरवारपणांत त्रास जावंक शकतात अशें म्हणटात. चारधाम यात्रा 30 एप्रिला सावन सुरू जाता. हाच्या खातीर आतां हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करपाची तयारी सुरू आसा. यमुनोत्री आनी गंगोत्री धावांत हेलिपॅड बांदल्यात, जाल्यार बद्रीनाथांत पयलींच हेलिपॅड आसा. तिनूय नव्या हेलिपॅडांच्या सर्वेक्षण आनी सुरक्षेची तपासणी पुराय जाल्या. उत्तराखंडांतल्या केदारनाथ धामाक हेलिकॉप्टर सेवा पयलींच उपलब्ध आशिल्ली. हाचे उपरांत भक्तांक 4 देवळां खातीर हेलिकॉप्टर सेवा बूक करपाक मेळटली. सध्या केदारनाथ धाम खातीर हेलिकॉप्टर सेवा बुकींग 8 एप्रिलाक दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातली. 2 मे दिसा केदारनाथ धामाची दारां उक्ती जातली. त्याच दिसा गुप्तकाशी, सिरशी आनी फाटा सावन केदारनाथ धामाक हेली सेवा सुरू जातली. अंदू भाडें सुमार 5% वाडलां. भारतात कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसाक लागून सध्या चडशे लोक त्रस्त आसात. ह्या दुयेंसांक आड उपचारांचेर सरकारान आतां भर दिल्लो आसा. आतां मेरेन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन येवजणे अंतर्गत 67 लाख कॅन्सर दुयेंतींचेर उपचार करप चालू आसा. तर ह्या येवजणे अंतर्गत आतां मेरेन 13,000 कोटी रुपया खर्च केल्लो आसा. पुराय देशभरात कॅन्सर दुयेंतींचेर वेळचे वेळार उपचार जावचे म्हणून 770 जिल्लो केंद्रां, 233 कार्डियक केअर युनिटां, 372 जिल्लो डे केअर केंद्रांचो आस्पाव आसा. कॅन्सर हो नॉन कम्युनिकेबल दुयेंस जरी असलें तरी लेगीत बदलते जिणेशैलीक लागून ह्या दुयेंसाच्या दुयेंतींनी दुप्पटीन वाड जायत चल्ल्या. पुराय देशभरात 19 राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आसात.
दिल्लीच्या एका अम्युजमेंट पार्कातल्या रोलर कोस्टरला वेल्यान पडून 24 वर्सां पिरायेच्या एका चलयेक मरण आयल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. रोलर कोस्टर रायडाचो स्टँड मोडिल्ल्यान ते वेल्यान कोसळ्ळें अशें ताच्या इश्टान सांगलें. मजगतीं ह्या घडणुके उपरांत ताका बेगोबेग लागसल्ल्या हॉस्पिटलांत भरती केलें, मात ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी कळीत केलें. रोलर कोस्टरा वेल्यान कोसळिल्ल्यान ताच्या कुडीचेर कांय जखमो जाल्ल्याचें दोतोरांनी ह्या वेळार सांगलें. सध्या ह्या प्रकरणाचो सविस्तर तपास सुरू आसा. तशेंच ह्या अम्युजमेंट पार्काच्या वेवस्थापना आड कागाळ दवर जाल्ली आसा. शेनवारा अकस्मात जाल्ले डस्ट स्टॉर्माक लागून मुंबईच्या ठाणे वाठारांतले कांय इमारतींतल्या लोकांक दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचे पडले. ह्या डस्ट स्टॉर्मांत इमारतीचे बरेच लुकसाण जालें. मुंबईच्या आपतकालीन वेवस्थापन सेलाक कळीत केले उपरांत तांणी बेगोबेग ही इमारतींतल्या लोकांक स्थलांतरीत करपाचेर भर दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही इमारत अनधिकृतरित्या बांदिल्ली देखून आतां फुडली कारवाय करप चालू आसा. राज्यातल्या 1,44,310 नागरिकांनी कोविड लसीचो पयलो डोस घेतला, पूण दुसरो डोस घेवंक ना अशें केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेंतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान मुखार आयला. कोविडाचो धोको टाळपा खातीर लस घेवपाचें आवाहन केंद्र आनी राज्य सरकारांनी केल्लें आसतनाय देशभरांतल्यान 3.244 कोटी नागरिकांनी लसीचो एकूय डोस घेवंक ना अशें ह्या जापेंत नमूद केलां. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करपी वट्ट गुंतवणूकदारांत बायलांचो वांटो 25% मेरेन वाडला. तेच बरोबर वैयक्तीक गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेत बायलां गुंतवणूकदारांचो वांटो 1/3 मेरेन पावला. हाचो अर्थ दादल्या परस बायलो चड गुंतवणूक करतात. एसोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया अँड क्रिसिलाच्या अहवाला प्रमाण बायला गुंतवणूकदारांची व्यवस्थापनातली मालमत्ता मार्च 2019 वर्सा 4.59 लाख कोटी आशिल्ली, जी मार्च 2024 वर्सा दुप्पटीन वाडून 11.25 लाख कोटी रुपया जाली. जायत्या जाणांक खूब घाम येता इतलो की रोखडीच पुराय कूड घामान ओली जाता. ही एक सामान्य समस्या जाका वैजकी भाशेंत हायपरहायड्रोसिस म्हणटात. नोव्हेंबर 2019 वर्सा इंडियन डर्मेटॉलॉजी ऑनलायन जर्नलांत एका अभ्यास उजवाडाक आयिल्लो. त्याचे प्रमाण देशांतल्या एका नामनेच्या हॉस्पिटलाच्या कातीच्या ओपीडीक भेट दिवपी 832 कातीच्या दुयेंतींतल्या 17.9% दुयेंतींक हायपरहायड्रोसिस जाल्ले. हाचे वेल्यान भारतांत हायपरहायड्रोसिस ही एक सामान्य समस्या आसा असो निश्कर्श काडूं येता. अशा स्थितीत विसव घेतना, उठतना वा बसतना वा खंयचेय काम करतना घाम येवं शकता. घाम एक द्रव जो कुडीच्या एक्रीन ग्रंथींतल्यान भायर सरता. ह्यो ग्रंथी कातीव आसतात. घामाचें काम कुडीचें तापमान नियंत्रीत करपाक मजत करता. ग्रंथींतल्यान घाम भायर सरतकीच तो द्रवांतल्यान वापशांत बदलून कातींतल्यान ना जाता. हाका लागून आंग थंड जाता. उष्ण हवामानात वा खंयच्याय शारिरीक हालचाली वेळार कूड स्वताक थंड करपाक घाम तयार करता.
गोंयाच्या कर आणि हेर महसुली येणावळीच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत 82,143 कोटी 34 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या. हातूंत राज्य कराचो वांटो 36,197 कोटी 9 लाख रुपया आसा, जाल्यार केंद्रीय कराचो वांटो 18,262 कोटी 82 लाख रुपया इतलो आसा. नोकर भरती आयोगाक लागून सरकारी नोकरी मेळची ना अशे खुबशे लोक सांगीत सुटल्यात. मात नोकरे खातीर पारदर्शकता आसप गरजेची. फुडल्या 2 वर्सां भितर 5,000 लोकांक सरकारी नोकरी दितले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. तशेंच ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी आनी वीज खात्या वरवीं सुमार 10,000 सरकारी नोकर भरती जातली. मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान पुराय गोंय राज्याचो विचार करप हें म्हजें कर्तव्य आसा. चडशे लोक स्वताचो विचार करपाक व्यस्त आसात, मात असो स्वभाव म्हजो ना अशें मुख्यमंत्री सांखळे जाल्ले भाजपा कार्यकर्ते वेळावेळार उलयले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो